मग कितें जाल्लें आमी पळयलो की तुका कितें ट्युरिस्टान मारलो म्हणून आयकलां पळय एकदा कितें मॅटर कितें आसलो मॅटर कितें जालें ना खंय जालें सकाळी नेरूल जाला कितें जालें 11:15 हांव दाबोली वयतालो गॅस्टांक घेवन तेन्ना गाडयो लायन लागल्यो सगल्यो हांव उबो रावलो थंय हे गॅस्ट येयले फाटल्यान आनी डायरेक्ट गाडी मारली म्हाज्या फाटल्यान गाडी मारल्या बरोबर हांव गाडयेंतलो देंवलो आनी तांकां पळोवपाक म्हणून गेलो कितें जालां गाडयेक ते म्हाज्या फाटल्यान ते बरोबर ते सगळे देंवले एके लायनीन मागीर कितें कितें बडबडूंक लागले म्हाका तुका ते 4 जाण आसले आनी बायलां आसले बायलां गाडयेनूच बसली आनी ते जे येयले उडयले उलयत मागीर आनी एकलो मारूंक स्टार्ट केले ते दाता बरोबर घट धरलो म्हाका एका गाडयेच्या काशीक आनी मारीत रावंक लागले म्हाका हांगा सर मारले दोळ्यार मूठ मारून मारून सगळे सुजयल्ले म्हाज्या रगात येताले दोनांतल्यान आनी तांकां सांगलें कळत आयकनासले मागीर लोक एकठांय जाले सगळे तूं खंयसून येतालो त्या टायमार हांव हो कानोळेसान येतालो भाडे घेवन येतालो भाडे घेवन वयतालो एअरपोर्टार मदींच रावले कित्याक गॅस्ट आसले म्हाजे आनी सगळे गाडी स्टॉप जाल्यो फुडें टेम्पो वयतालो तूं रावले हय टर्न आहा फुडें तो डॉल्फिन ड्रॉंग बी असलेले ना 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 म्हणजे ते रावले म्हणून तूं बाकीच्या गाडयो रावले सगळे एके लायनीन गाडयो रावल्यो तेंच्यान धक्को खंय फाटसून मारलो फाटल्यान मारलो हाडून आनी हम क्या करेगा काय म्हणाले अभी लग गया तो हे उलोवंक लागले ओके हम एक फोन मारेगा गोवा में तो पूरा बाहर से ये हो जाएगा म्हणाले सेटल हो जाएगा क्या हो जाएगा सेटलमेंट जातले म्हणाले बायले कोणूय फोन मार आमकां रोखडे सोडयतले म्हणटाले गाडी खंयची पासी गोवा पासून तेंच्यानी अशें म्हटलें तुझी गोवा तेंची तेंची भायली बेंगॉलची वेस्ट बेंगॉलची तेंच्यानी कितें म्हटलें की एक्शन कितें जालें जाल्यार आमकां आमचे रोखडेच सोडयतले मनीस सोडूंक येतले आमकां ह्या हिसपान आमकां गोंयकारांक कांय येत ना जालें न्हू ओके मागीर तुवें कितें केलें मागीर आनी तितल्यान लोक सगळे एकठांय जाले काय मागीर तितल्यान पुलीस येयले सगळे पुलिसाक फोन मारलो पुलिसाक फोन केलो हय पुलीस येयली पुलीस येयले आनी मागीर आतां तूं पुलीस स्टेशनार येवन आतां हांव पुलीस स्टेशनार आसलो सकाळच्यान आतां ते मेडिकल वा हे केला तेंचे कितें मूठ मारली तुजे हय मोठी मारत रावंक लागलो हांगा दोया बरोबर आनी आयकात ना जालें 4 जाण एकल्यान गाडयेक घट धरून हे केलो म्हाका गाडयेच्या काचेक गाडी ना गाडयेक घट धरलो म्हाका पुश करून आनी चान्सच नासलो सगळ्यांनी मेळून हय सगळे लागून मारले म्हाका सगळ्यांनी मेळून मारले आनी आतां पुलिसांनी कितें सांगलो तुका पुलिसान सांगलां तेंची केस रेजिस्टर केल्या आतां ओके आतां फुडें कितें आहा ते प्रोसेस फाल्यां सांगतलो म्हणून फाल्यां सांगतलो म्हटलं म्हणजे एक्शन कितें घेता तें तुमकां सांगून आतां तांकां भितर उडयता म्हणून सांगलेलें तेंचे भितर उडयता म्हटलं ओके तुजी मागणी कितें आहा आतां हे जे ट्युरिस्ट येता आमी अतिथी देव भोव म्हणटा पळय तेंच्यांनी मातशें रेस्पेदान हें करचें फाल्यां सकाळी कितें आहा खंयचो ड्रायव्हर गाडी चलयतना एटॅक जालो अटॅक मागीर कितें करतले हेचेर म्हाका हें करूंक जाय की लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी सेफ आहा वो ना ते तुवें तांकां कितें म्हटलेलें बीन कांयच पयलीं म्हणूंक ना खाली तांकां खाली सांगलें देवान की गाडी फाटल्यान मारल्या फाटल्यान एक केसा चला रे काय म्हणून इतले विचारले तांकां ओके त्या बरोबर ते स्टार्ट जाले मारपाक म्हाका कित्याक आमी आतां कांय ट्युरिस्टां कडल्यान तेंचें आयकलं की तूं आनी पयलीं ना 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 काय फॅमिली वयल्यान गाडयो घातले तूं हांगार गेले तूं मारपाक गेले अशें कितें गाडयेन खंयच वचोंक ना खंयच ना गाडयेंतलो देंवलो थंय म्हाजे गॅस्टूय आसले म्हाज्या वांगडा ते रडोंक लागले कित्याक तेंची भुरगीं आसली भितर गाडयेन ओके हय ती म्हाका तांकां एअरपोर्ट सोडूंक जाय म्हणून ती बोव आनी वयली मारलेली तांकां मागीर ताका लागून हांव थंयच रावलो गाडी जेन्ना तुजेर मारली पळय फाटसून तेन्ना तूं तांकां खाली विचारपाक गेलो विचारपाक गेलो खाला फाटल्यान धपकून धपको लागलो न्हू म्हाका हय तेन्ना हांव फाटल्यातल्यान वचून तांकां विचारूंक लागलो इतल्यानूच मारपाक स्टार्ट केलें मारपाक चालू केलें ते 2-3 जाण त्याच्या वयर तो काव असो आहा तो भुरगो तो येवन आनीक वयर झबाझब मारूंक लागलो गाडयेक दामून धरलो म्हाका हातच्या कडेन आनीक चान्सच नासलो म्हाका हलको खंयचे ते ट्युरिस्ट ट्युरिस्ट म्हाका दिसता ते भायले दिल्लीचे आहा दिल्लीचे ट्युरिस्ट सध्या तांकां पुलिसांनी डिटेन केला हय तांकां भितर दवरलेले ओके कित्याक आमी पळयलें की कंटिन्युअसली पळयता ह्या दिसांनी की खंय तरी ट्युरिस्टांक ट्युरिस्ट खंय तरी लोकलांक मारता लोकलांची झगडी ट्युरिस्टां कडेन जाता हे सगळे झगडीचो मॅटर आसा पळय तो कंटिन्युअसली पळयला आमी आयज म्हाका दिसता 4थो काय 5वो इन्सिडंट सद्या ह्या सगळ्या हेचेर आतां तूं कितें म्हणूंक सोदता कायदो कशा तरेन चलता हांगासर लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा पळय ती कॉलेप्स जाल्या गोंयांत हे हांव कित्याक म्हणटा लास्ट 3 इन्सिडंट जाले हो 4थो इन्सिडंट जेन्ना इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना गव्हर्मेंट खंय तरी न्हिदता काय लिपता तो म्हाका कळना आमी जेन्ना अतिथी देवो भव म्हणून चलता तेन्ना खंयसर तरी त्या ट्युरिस्टांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना तुमी गोंयांत येता तेन्ना आपलो गोंयान जो हे आसा सत्तेचो राज आसा पळय आतां म्हटलें त्या खातीर हें उलयता हांव कित्याक आपल्याक वयल्यान कोणाचो तरी फोन येतलो आनी आपूण सुट्टलो म्हणून वयल्यान म्हणजे हेजो बापूय खंयचो आहा गा वयर जेन्ना हेणी म्हटलें की आपल्याक वयल्यान फोन येतलो सुट्टलो म्हणून हांव कित्याक म्हणटा हे कारणातूं लास्ट टायम 2 इन्सिडंटाची तुमकां हांव आतां नोंद करून दिता जेन्ना
पयलो इन्सिडंट एका ड्रायव्हराक रातचो त्या हेजेर मारलो, तेच्या दोळ्यांनी मारलो, तेन्ना रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी भरपूर दीस काडला. आज पर्यंत म्हाका कलंगूट पोलीस स्टेशनार रिपोर्ट म्हणटा तो दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? कितें लिपोवंक सोदता काय हे खंय तरी म्हाका एक डावट दिसता. त्या दीस दुसरो इन्सिडंट जालो. जेन्ना दुसरो इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना आमी सगळे आसले थंय. त्या भुरग्यान जो आसलो एक्यूज कोण आसले पळय थंयसर तांणी म्हाका 35,000 रुपीज दिता म्हणून सांगले कॅश, हे सॉल्व कर म्हणून. पूण आमी पयशाच्या आशेचे न्हू, आमी स्वाभिमानी गोंयकार. आनी जेन्ना दुसरे दिसा तो ट्युरिस्ट म्हाका मेळटा तेन्ना तो म्हाका सांगता आपने नहीं लिया ना, हमारा काम हो गया. म्हटल्यार पयशे घेतले तरी कोणीन? पयशे घेतले कोणीन? आनी तो सुटलो कसो? 151 लायता, आमकां तुमी सांगता दवरता भितर म्हणून. पुणून लॉ अँड ऑर्डर खंय आसा? हांव त्या दिसा सुद्दां सीएमाक सांगलेले, हांवें त्या उलो मारलेलो, हांवें आमचो ट्युरिझम मिनिस्टराक उलो मारलो, पण कांय ना. आतां सत्ता मारल्या तकलेक मरे, आनी राज तेजो आसा म्हूण आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, भोवतेक टॅक्सीकारांनी चिंतपाक जाय की सत्ता तकलेक मारीत न्हू आमचो हाल होत. आतां सकाळच्यान 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा, 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता गोव्हर्मेंटाक, जेन्ना कोण बारीक मनीस टॅक्सीकार मरतलो पळय तेन्ना तुमी जागे जातले, तेन्ना तुमी हे गेस्टांक जावं कोण आसा तांकां कवर करतले काय कितें करतले? हां, आज तुमी तांकां प्रोटेक्ट करता. जर आमचो स्वाभिमानी टॅक्सीकार एक बारीक गलती करीत कितें मिस्टेक करीत ताका तुमी व्हरून थंय भितर दवरता, तेजो मोबायल काडून घेता. आयज हे तुमी पळयात, मोबायल घेवन सुशेगाद खेळटा, कांयच ना, कोणाक पडूनच गेल्ले ना. कोणाचे सॉरी टू से दीस उतरां वायट येता तोंडाक, पण हांव म्हणना, पण म्हाका तरी दिसता गोंयान लॉ अँड ऑर्डर ही काबार जाल्या. आनी म्हाका दिसता टॅक्सीकारांच्या माथ्यार मारला पळय त्या टॅक्सीकारांक सारकेच फोंडान घालया म्हणून चिंतला आसतलो गोव्हर्मेंटाक, अशें म्हाका दिसता. आतां हो इन्सिडंट जालो, तांणी सांगलें कितें आपल्याक गाडी मारल्यो म्हणून. गाडी जेन्ना मारता पळय कोण तेन्ना ताका हात उखलपाक कोणीच रायट दिवंक ना. तुका जर गाडी मारता पुलीस आसा, फोन मार बाबा हिणे आपल्याक गाडी मारल्यो म्हणून. तूं उखलता ते मारता, तूं येयला भोंवपाक न्ही हांगासर, तूं मारपाक आयला. फाल्यां अशें जातलें ते वयतले आपल्या गांवांत आनी सांगतले हम गोवा में गया, उस टैक्सी ड्राइवर को गोवा वाले को मारा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. पुलिस स्टेशन में जाके बिठाया, 10 घंटे में 5 घंटे में हम छूट गए. वो बॅड हे वयचे ना, बॅड मेसेज वयची ना, गोंयची बॅड मेसेज वयची ना. जेन्ना तुमी सांगता गोंयकार टॅक्सीकार अशें करता, नाका जाली तुमी उतरां उलयता आनी बॅड मेसेज वयता म्हणून सांगता, ही बॅड मेसेज वयची ना काय? हांव ऑनरेबल सीएम तुका विचारता आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुका विचारता हांव, ही बॅड मेसेज न्हू? तुमी सांगा आतां म्हाका बॅड मेसेज काय हय ती. हे जर काबार करतले न्हू जाल्यार ह्या गोव्हर्मेंटान फुडें येवपाक जाय. आयज जर आमी फाल्यां म्हणटा, फाल्यां आमी म्हणटा, जर कोण कोणाक मारता न्हू आमी मारता ताका, 151 लाय सोडा, काबार करया केस. कित्याक जाय? आमी मारता तेन्ना तुमी आमकां हाडून दवरतले भितर? हां, कित्याक जाय? लॉ अँड ऑर्डर खंय उरल्या ती सांगात तुमी आमकां, लॉ अँड ऑर्डर. हांव त्याच खातीर 100 फावटी गोव्हर्मेंटा कडेन मागता हे कर म्हूण. आयज सकाळचे 10 मेरेच्यान आतां पर्यंत आमकां निमाणो कितें दिलो? 151 दिले. बिलेबल ऑफेन्स. अरे ह्या ट्युरिस्टांक कितें ना कितें ते क्लॉथ घालून हाडात मरे. आख्खे जग भोंवता तुमी, कोट्यांनी रुपया लोकांचे आमच्या जनतेचे मोडटा तुमी, असले ट्युरिस्ट हाडपाक मोडटा. त्या परस हाडूच नाका मरे ट्युरिस्ट, गरज ना. सारकें उलयता मरे, गरज ना. सांगात तुमी गरज आसा. एक्शन आता केन्ना जातली? जर केन्ना कोणाचो असले झगड्यान जीव वयतलो तेन्नाच एक्शन जातली, नाल्यार एक्शन जावची ना. तुका एक सांगू, जीव गेलो म्हणटकूच मागीर एक्शन जातली, तेच्या पयलीं कांयच जावचें तेन्ना तरी जातली. खबर ना, ते बीन खंय तरी लिपोवंक सोदताले ती जावची ना. सांगूं शकना, ही गॅरंटीच ना. टॅक्सीकार म्हटल्यार तांकां कशें जाल्यार टॅक्सीकार म्हटल्यार एक रस्तात मनीस अशें जाल्यार तांकां. पण आमकां खबर आहा आमी स्वाभिमानी टॅक्सीकार. आमी चोरीत न्हू, आमी कोणाचे चोरी ना, आमी घेवन खातात. तुमी चोर आमी घेवन खाता. भले आमी पणजे वचो, भले आमी आनी खंय वचो, पूण आमी जेन्ना वयता तेन्ना फुडल्याक सांगता बाबा थंय गर्दी आसा, आमकां तुमकां 200 रुपया एक्स्ट्रा पडटले म्हणून. हे आमी सांगून येता. आमी चोर म्हणटा. अरे आमी कित्याक चोर? आमी कित्याक माफिया? सांगात न्हू फुडें येवन. आनी हांव जर सांगीत न्हू फुडें मागीर म्हणटले पॉलिटिक्स केले, ते नाका. ही गजाली दुसरे फावट सांगता, पण म्हाका एकूच जाय. ह्यान फुडें जर अशे ट्युरिस्ट येयल्यार तुमी एक्शन कितें घेतले? आनी असले तुमचे ट्युरिस्ट जाय काय नाका ते तुमी चिंतपाचे.
तेन्ना फोन खूब आवाज येवंक लागलो तितल्यान आवाज येता म्हणून हांवें सोमतोच कट केलो आनी गॅस्टाक फोन मारलो जे म्हाज्या गाडयेन गॅस्ट आसले पळय ट्युरिस्ट तेका फोन मारलो सर म्हटलं देखो म्हटलं किसी का मतलब साइड मत देखो मेरा ड्राइवर या गैस होने दो पहिले मेरे को मतलब सिच्युएशन क्या हो गया वो बताव म्हटलं सिच्युएशनाचेर कितें जालें पळय ते खरेखोर सांग म्हटलं कित्याक म्हाका ड्रायव्हराची सायड घेवपाची ना की ट्युरिस्ट म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटलं तेन्ना गॅस्टांनी म्हाका डायरेक्ट सांगले मनोज भाई देखो म्हणालो ये गैस ने जब गाड़ी लग गया तो ड्राइवर खाली पूछने गया तो खाली उसने बोला सर इसका कुछ देना पड़ेगा इतना ही देना पड़ेगा उसने कुछ ज़्यादा बात करने लगे जोर जोर से गालियाँ देने लगे ड्राइवर भाई साहब को सर मतलब सर मतलब और कुछ क्या बोलने लगा और ड्राइवर ने मेरे को उसको कुछ किया तो बोलले गॅस्टान म्हाका सांगलें कित्याक तेणी कांयच उलोवंक ना फक्त तेंच्यांनी ताका धुकल्लो आवय वरसून गाडी सवले म्हणलो आनी मारामारी जाली म्हणलो सर म्हटलं फाल्यां सकाळीं म्हटलं कितें जालें गव्हर्मेंटा कडेन आतां आमकां एक स्टेटमेंट दिवंक जाय जेन्ना तूं आसतलो पळय गाडयेन तेन्ना म्हटलं सर म्हटलं एक म्हटलं स्टेटमेंट आमचो दी कित्याक तूं एक प्रायम आमचो म्हटलं हें आहा भितून एक स्टेटमेंटाक म्हटलं कित्याक फाल्यां सकाळीं तूं त्या स्टेशनाचेर आसाय म्हटलं की तूं लायव्ह पळयल्या म्हटलं कितें सिच्युएशन जालां तें येस म्हजें नांव सुनील नायक हांव नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियनाचो प्रेसिडेंट आयज इन्सिडंट घडला पळय एकदम वायट घडलेलो आसा ते सगळे तेणें तुमकां नरेट केल्लें आसा आमी ट्युरिस्टांक एज अ अतिथी देवो भव म्हणून मानता की ते येत जाल्यार आमी तेंचे भितर धंदो करूंक शकता खातीर ट्युरिस्टांनी चडूय आमचो फायदो घेवंक जायना कित्याक ट्युरिस्ट तुमी येता ट्युरिस्ट बरे भशेन गोंय भोंवन वयचे तुमी अशें आमच्या ड्रायव्हरांक जर तुमी मारीत न्हू जाल्यार बरें जावचें ना न्हू कित्याक आमी काय केन्ना तुमचेर हात करिना तुमी आमचेर पयलीं हात करता खूब इन्सिडंट जाल्ले आसा आमी वोगी रावन घेतल्या आनी आमी नीज गोंयकार आसा की आमी केन्ना तुमचेर हात उखलुचे ना कित्याक तुमी येता आमच्या गोंयांत गोंय पळोवंक येता अशेंच तुमी फाल्यां भायर जर आमी हेंच जर काम आमी भायर केलें जाल्यार तुमी कितें करतले आसले आमकां हें तुमी सजमन घेवंक जाय आमी अतिथी देवो भव म्हणटा तुमकां अजुनूय अतिथी देवो म्हणटा तुमी येवचे गोंयांत गोंयचो आस्वाद घेवन वयचे मात दादागिरी करून वयचे न्हू इतलेंच सांगूंक जाय आनी सरकारान कितें करूंक जाय हेंचेर बाबा पळया तुमी आतां कितें तें आमचेरूच लोक मारून वयता गोंयकारांकूच आनी कांय जायना अजून मेरेन आतां आमी सकाळीं येयल्ले सकाळीं म्हाका दिसता 10:30 सुमार भुरगे येयल्ले आनी आतां 8 सुमार जायत येयली आनी म्हाका आनी एक रिक्वेस्ट आसा सरकाराक तसोच पुलिसांकूय की ही गाडी जी आसा पळय 25 BH 2595 C ही गाडी कोणाक खातीर कोण चलयतालो काय म्हणून कित्याक ह्यो गाडयो कोण 3 वर्सां कोणाच्यो ट्रान्सफरी आसता पळय तेंच्यांनी चलोवपाच्यो खंय गाडयो जाल्यार हो ड्रायव्हर हेचेर खंयसर आसा बँकेन खंय कामाक आसा कित्याक आसा ही थरय इन्क्वायरी करूंक जाय नाजाल्यार ही गाडी सेल्फाक दिल्ली काय म्हणून तिवूय पळोवंक जाय कित्याक थोडे भायले लोक येता आनी त्यो गाडयो घेवन भोंवता हांगासर म्हाका दिसता हे गाडयेचे टर्म्स एंड कंडिशन अशें आसा की ती गाडी त्याच ओनरान चलोवंक जाय जो कोण पळय हांगासर ट्रान्सफर जावन येयल्लो आसा तो हेचेरूय एक इन्क्वायरी करपाची